एका शांत भुरग्याचेर शारीरिक अत्याचार जाता, त्याचे मरण जाता, तेका मारले वयता आणि राहुल गांधी जेन्ना ह्या पिडेस्त फॅमिलीक सहानुभूती दाखोवपाक राहुल गांधी आणि आमचे लीडर प्रियंका गांधी हे जेन्ना मेळपाक तेच्या घरा वयता तेन्ना योगी सरकार, ज्या सरकारान आयज जुल्म जातात, अन्याय जातात, अत्याचार जाता, कितल्याच चलयांचेर बलात्कार जाता, हे योगी सरकार राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधीक त्याच्या घरच्यांक मेळपाक दिनात. त्यांची गाडी अडयता तेन्ना राहुल गांधी चलोन वयता, 100 वयर किलोमीटर चलोन आपूण वयता म्हणटा, गाडयेन अडयता चलोन वयता आणि तेका काँग्रेसचे वावुरपी थंयचे लोक जॉईन जाता तेन्ना तेंकां थंयसर परत अडयता. सो हें चल्लां कितें? जर कोण त्रस्त आसा, जर कोणाचेर अन्याय जाता, अत्याचार जाता जाल्यार काँग्रेस पार्टी एक विरोधक म्हूण अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवपाक जावं ज्या घरच्यांचे कोण मेल्या तांकां सहानुभूती दाखोवपाचें काम हे मनीसपण ह्या नात्यान काँग्रेस पार्टी करता. आणि आमचो लीडर राहुल गांधी, आमचे नेत्या प्रियंका गांधी हेंच्यांनी तेच काम मनीसपण दाखोवपा खातीर ते फॅमिलीक सांत्वना दिवच्या खातीर ते वयता. हे सरकार अशें दाखोवन दिता की हे सरकार काँग्रेस पार्टीक खंयच चलपाक दिना, गाडयांनी वचपाक दिना, पूण बीजेपी मनमानी करूंक शकता, ते कितेंय करूंक शकता. आयज आमी ज्या देशान रावता त्या देशांतली लोकशाय ह्या मोदी सरकारान आनी योगी सरकारान हेंच्यांनी आयज काबार केल्ली आसा. जेन्ना एक दलित चलयेचेर अत्याचार जाता, बलात्कार जाता, तेका रातचेच खंय तरी व्हरोन तेच उलपयता, तेच लासता, तेन्ना अशें दिश्टी पडटा की दलित लोकांचेर हे सरकार, मोदी सरकार, हे योगी सरकार हे दलित लोकांचेर आयज अन्याय करपाक लागल्या. जे सदांच हिंदू धर्माचे गुणगान गायतात, आपूण हिंदू म्हणून हड्डे बडयतात, हे जे दलित आसा ते हिंदू मदीं येयना. तुमचे हिंदुत्व हे फक्त उच्च जातीचे जे लोक आसा तेच हिंदू आणि बाकीचे हिंदू ना. दलितांचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना तुमचे हिंदुत्व हे खंय काबार जाता. आमी आयज ह्या खिणाक मोदी सरकारचो आणि योगी सरकारचो निषेध करता की तुम्ही जी ही दादागिरी चलयल्या, तुम्ही जी हुकुमशाही चलयल्या, तुम्ही ही जी जुलूमशाही चलयल्या, ही तुमची जुलूमशाही आयज देशांत काबार जातली. तुम्ही जे कितें आयज केलां ते तुमच्या अंताची सुरवात जावन आसा. तुमचो आयच्यान काबार तुमचे राज्य जातले तेची सुरवात तुम्ही केल्ली आसा. तुम्ही दाखोवन दिल्ले आसा की तुमच्या सरकारान आणि तुमच्या मदीं मनीसपण हे काबार जाल्ले आसा. जो पर्यंत लोकांक न्याय मेळचो ना, जो पर्यंत दलितांचेर, शोषितांचेर, पिडितांचेर अन्याय करपाचो बंद जावचो ना, तो पर्यंत आमचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि सबंद पुराय देशातली काँग्रेस पार्टी ओगी रावची ना. आयज आमी एक प्रतिकात्मक हे आमी हांगा प्रोटेस्ट करपाक की योगी सरकार जो आसा तो जेन्ना पासून योगी सरकार उत्तर प्रदेशान येयला तेन्ना पासून लोकांचेर फक्त अन्याय जाल्लो आसा, लोकांचेर फक्त जुलूमशाही केल्ली गेल्ली आसा. तो आमी आयच्या ह्या दिसाक ह्या तेंच्या कर्तुबाचो, ज्या खिणाक तेंच्यांनी हांगा उत्तर प्रदेशाक राहुल गांधीक ढुकल्ला, ज्या तरेन तेंच्यांनी राहुल गांधीच्या कॉलराक धरला, ज्या तरेन तेंच्यांनी राहुल गांधीक गाण्यांनी धरून ढुकल्ला, जमनीक उडयला, हे दाखोवन दिता की ह्या देशातलो काँग्रेस पार्टीचो आमचो व्हड नेतो तेकाच तुम्ही पुलीस जर मारपाक लागले. जो मनीसपणा खातीर त्या पिडेस्त घराण्यांक मेळपाक वयता ते मेळपाक सुद्धा तुम्ही दिना. तुमकां कसलो भंय? तुमकां कसलो भंय? तुमकां कित्याक भंय? जर कोण मेलो जाल्यार त्याच्या घरा सांत्वना सुद्धा दाखोवपाक आमी वचोंक शकना. हे कसल्या राज्यान, खंयच्या राज्यान आमी रावता? तर हे राज्य आयज लोक तुमचे पळयता आणि लोक तुमकां निश्चित बूथ सुटयतले. बलात्कार जाला तेचो आमी निषेध करता, कंडेम करता. आणि त्याच्या उपरांत आमचे लिडर्स, जे काँग्रेस पार्टीचे लिडर्स सदैव गोरगरिबांच्या दुःखान सहभाग असतात, त्यांना आमचो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हे दुःखान सहभाग जावपाक थंय गेल्ले. पण तांकां दिसता की हे राज्य हे आपूण हे केला म्हणून तानाशाही चालल्या. तुम्ही पळयता आसतले की
ज्या ज्या हितून स्टेटान बीजेपी सरकार आहा त्या त्या स्टेटान असले घाणेरडे असले गुन्हे हे वाडत आसा. आमच्या गोंयानूय वाडत आसा. ड्रग्स म्हणा, रेप्स म्हणा, बाकीची म्हाका दिसता बायलांची हत्या म्हणा हे जायत आसा. पण आमी हेचो निषेध करता आनी जो आमचो राहुल गांधी आमचो सदैव गोरगरिबांचो सपोर्ट आहा, काँग्रेस युवाचो सपोर्ट आहा, महिलांचो सपोर्ट आहा, भयणींचो सपोर्ट आहा, त्या खातीर आयज म्हाका दिसता असो जो कृत्य केला ते अशें केन्नाच जावचें न्हू. आनी असल्या ह्या योगी सरकाराक जेणी म्हटलें की राम राज्य हाडटा म्हणून आपूण, पण आयज कितें तें तुमी पळयलां, सगळ्या देशान पळयलां, हेचो आमी कंडेम करता.